दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत घडोवपा खातीर लोकांनी देवो भव ह्या मूळ मंत्राचो स्वीकार करचो अशें आवाहन केलां. कर्मयोगी साधना सप्ताह ह्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. तांणी आपल्या उलोवपांत कुशल मनीसबळा वांगडा सेवेक अदीक बळगें दिवंक जाय, लोकसेवकांची भुमिका आपणावपाक जाय, सामान्य मनशाक सुलभ जीण मेळची आनी दर्जेदार सेवा मेळची हे खातीर भौशीक सेवा दर्जेदार जावंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सामान्य मानवी के लिए स्थानीय ऑफिस ही सरकार का चेहरा होता है. आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, इससे ही लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों का भरोसा तय होता है. इसलिए हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस भरोसे को संभाल कर रखना है. भारतीय नौदळान 2047 मेरेन संवसारांतलें सगळ्यांत व्हड आनी शक्तिशाली नौदळ घडोवपा खातीर प्राचीन नैपुण्य आनी आर्विल्लें तंत्रज्ञान हाची सांगड घालप गरजेचें आसा अशें प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलां. तिरुअनंतपुरमांत आयोजीत केल्ल्या सैनीक सन्मान सुवाळ्यांत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान फाटल्या 11 वर्सांत अंतर्गत सुरक्षा आनी भायले धोके हांचे आड खरपणान सामनो दीत देशाची सुरक्षा घटमूट केल्या अशेंय तांणी म्हळें. आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इम्पोर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नेवी बनाना चाहते हैं. आज मैरीटाइम डोमेन पहले की तुलना में काफी बदल चुका है. आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण या आधार बन चुका है. पिछले 11 वर्षों में चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को एक मजबूती दी है, नेशनल सिक्योरिटी को एक ताकत दी है. देशातल्या सगळ्या वीज गिरायकां खातीर प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसोवप सक्तीचें ना अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी लोकसभेत स्पश्ट केलें. गिरायक आपल्या इच्छे प्रमाण हो पर्याय निवडूंक शकतात, मात कोणाकच सक्ती करचे नात अशें मनोहर लाल हांणी स्पश्ट केलें. सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है, इनका कंसर्न ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं. उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा, बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा. इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है, लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है. जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत गोंया खातीर पोस्टल खात्याचे स्वतंत्र पोस्टल सर्कल सुरू करचे अशी मागणी केली. ही मागणी खूप काळा खातीर प्रलंबीत आसा, ताका लागून अनेक प्रशासकीय विशय मार्गाक लागूना. ह्या गजाली कडेन खासदार तानावडे हांणी सरकाराचें लक्ष ओडलें. गोंय राज्य सध्या महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलच्या अंतर्गत येता तांकां लागून गोंयच्या तरणाट्यांक पोस्ट खात्यांत नोकऱ्यो मेळनात अशें खासदार तानावडे हांणी सरकाराच्या नदरे मुखार हाडून दिलें.
At present, postal services in Goa are administered under the Maharashtra Postal Circle. Despite being a separate state with its own distinct identity, Goa continues to remain under the administrative control of the circle. While this arrangement may have been suitable earlier, it no longer meets present needs, as Goa has its own administrative, linguistic, and socio-economic requirements. This continued dependence on another state's administrative structure has led to several practical challenges. Goa's small geographical size should not be seen as a constraint, but rather as an advantage in creating a more responsive, efficient, and citizen-centric postal administration. I therefore urge the government to consider the creation of independent postal circle for Goa. This step will ensure better administrative control, improve service delivery, and enhance employment opportunities for local youth in Goa. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज परवरे आयुष मेंटल वेलनेस केंद्राचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, राज्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर कांदा वेळू हे लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या केंद्रांत आयुष इस्पितळाचे तज्ञ दोतोर भलायकेची सेवा दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. वेलनेस सेंटरचो इंटेंशन इतकेच आसा की प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हाजेर फोकस करप. आमी पळयता की आमी बरें ना जालें दुयेंस पडलें काय फक्त दोतोरा कडेन वता आनी आमी वखदां खायत आसता. एकदां आमी म्हणजे तूं कितें तें एक इंजेक्शन मार मातशें बरें दिसलें काय पुरो आमी काम चालू करता म्हणटा आनी आमचें काम सातत्यान चालू करता. आमी रूट कॉज पर्यंतूय वचपाक पळयना, पण आमी एक तर प्रिव्हेंशन कशें करप हाजेर फोकस करचो, हाजेर भर दिवची. म्हणून प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप, प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हाजेर भर दिवपाक जाय. आनी सेक्रेटरिएटांतलो सगळो स्टाफ व तांकां फावल्या टायमात येवन तांच्यांनी आपलोय बी तांच्यांनी आयुर्वेदाची आपली प्रकृती जाणून घेवची, तांच्यांनी योगा प्रोसिजर जाणून घेवचो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिट उरपा खातीर तांच्यांनी वेगवेगळे योगा प्राणायाम हाजो अभ्यास करचो आनी तांच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टीस करची. पूण हे एक वेगळे तरेची इनिशिएटीव तुम्ही पळयतले की तुम्ही कंपेर केल्यार बाकीच्या राज्यांत पयर आमी मुख्यमंत्री सांग्यावे हॉस्पिटल उद्घाटन केल्लें आसा आनी आयज बेगिना बेगीन बाकी सगळे हॉस्पिटल आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बी फोंड्या तुमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा. आमी आतां ते सगळे तरेची सोय आनी हे फक्त आयुष एक सेंटर म्हणून न्हू पण तरेतरेचे तेका एक वेगळे तरेचे पॅरामिटर्स जे देशांतले पॅरामिटर पेक्षा चड त्यो पॅरामिटर्स हांगा उपलब्ध आसतल्यो जे तुमकां सगळ्यांक तेजो फायदो जातलो. आयज रामभक्त हनुमानाची जयंती. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत हनुमान जयंतीच्यो कार्यावळी वेगवेगळ्या मारुती आनी श्री रामाच्या देवळांत व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन मनयल्यो. मांद्रे मधल्या माज हांगच्या मारुती देवळांत थळाव्या बायलांनी दिंडी काडून ह्या उत्सवांत वांटो घेतलो. नासनोळच्या श्री रवळनाथ रवळघाटी देवस्थानांत हनुमान जयंतीची कार्यावळ व्हडा भक्तिभावान मनयली. दिवचले लेगीत श्री हनुमान जयंती निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. इंडियन प्रीमियर लीगच्या काल जाल्ल्या 5व्या मॅचीत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 6 विकेटींनी हारयलो. लखनौ पंगडान दिल्ले 142 धांवड्यांची मोख साधतना दिल्ली पंगडान 16.1 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 145 धांवड्यो करून जैत जोडले. समीर रिझवीन 47 बॉलांनी नाबाद 70 धांवड्यो केल्यो जाल्यार ट्रिस्टन स्टब्सान नाबाद 39 धांवड्यो केल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.